मॅडम PT उषा गोंयान आमच्या नॅशनल गेम्सा संदर्भात एक बैठक आमी दवरलेली आसा. ताका आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी म्हजे सयत बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो ज्यो वेन्यूज आनी कशी ताची तयारी जाल्ली आसा ह्या संदर्भात थोडेशें निरीक्षण करपा खातीर येतल्यो. अनदर 27, 28 आनी 29 परत बाकीच्या 10 डिसिप्लिन्साच्यो टेक्निकल टीम्स गोंयान येतात. तदनंतर एकंदरीत ही फायनल हें जाले नंतर वेन्यूचेर शिक्कामोर्तब जातलें. बाय 30th एप्रील म्हणल्यार हो सगळो जो वेन्यू इन्स्पेक्शन किंवा ओवरलिस्ट इन्स्पेक्शन जें आसा तें पूर्ण जातलें अशें आमकां अपेक्षा आसा. तेजून सावंड जेन्ना टेस्टिंग जातलो त्या वेळाचेर ते कांय एक 10 days आमकां लागतले सावंड टेस्टिंग जाल्या नंतर जाल्यार परत तें ओपन करचें पडटलें. म्हणून इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मी टू गिव अ एक्झॅक्टली डेट. सो कारण बरेचशो काही गोष्टी आम्ही प्रयत्न केलो आसा. डेफिनेटली जाता तितले बेगीन बिफोर मॉन्सून या डेफिनेटली आय थिंक सो.